भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचें उतर सगळ्यांनी आयकलां. आमी सगळीं जाणां देवाचें उतर आयकूंक पुर्ती जाता, पूण शॉर्ट करून भितरल्यान आमचे दोळे कान हांगसर लायिल्ले आसात खरें, पूण भितरल्यान आनीक कसली चिंतना कसली भावना उत्पन्न जातात आनी आमी हांगसर आसचे आसतना आनीक हिंजर वेता. अशें आमचे मदें जाता. तर आमकां सगळेंच मागीर कळना कितें वाचलां पळय तें आनी सगळें बरोबर आसना. पूण तरी पूण हिंचोरी तर आमी देवाच्या उतराक जागी जालीं आनी तें बरे भशेन आयकून समजलें जाल्यार तें पुरें आमकां. कित्याक हे परी देव आमचें सगळें उलयता. हें आमचें उतर न्हय, देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर जें आमकां देवान सांगलां तें शांती पावूंकूच जाय अशें म्हणून आमकां कळयलां. तर आयज आमी कितें पळयता? जेजू कोण हें तो आपल्या लागशिल्ल्या शिश्यांक दाखयता आनी ताचें आयकूंक जाय म्हणून स्वर्गावेलो आवाज तांकां शिडकायता. हें सगळें तांकां कळोंक ना. हें पळयलां ताणें, पूण ताचो सगळो अर्थ तेन्ना तांकां समजोंक ना. ते आपल्या बरोबर म्हण तूं ताचो विचारपूस करताले. दुसऱ्यांक सांगिनाका म्हणून जेजू सांगलेलें तांकां. पूण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तांचे मदें एक नवो बदल घडोवन आयलो. कसलो बदल? पवित्र आत्मो तांकां दिलो. आतां पवित्र आत्मो आमकां कशें म्हणून कळटलें? पळयात, आमी मनशां न्हय, आमची कूड आसा, मन आसा, पूण आमी तितलींच न्हय, ताची किन सुबेज आसा. आनी हें कशें कळटा? कोणें तर आमकां कितें म्हणलें वय तें त्या व्हडल्यार म्हणून तो आमकां लागू जाता जायत, पूण ताचे किन आमी सुबेज आसा. आमी खरी देवाची भुरगीं आनी देवाचें जिवीत आमचें सगळें आसा. हें जिवीत पळोवपाक आमकां एक देणें देवान दिल्लें आसा. पवित्र आत्मो खरो, पूण कृपा म्हणजे सोंपेपणी पवित्र आत्म्याचें आयकून तें समजोंक आनी आमच्या जिवितान घडोवन हाडूंक. आमी कांय करना, देवूच आमचें सगळें करता. आमी कितें करता तर? सायबीण माय भाशेन आमी ताका म्हणटा, जावं म्हजें सगळें तुजे येवजणे प्रमाणे, तुज्या उतरा प्रमाणे. हे भाशेन आमी ताका सहकार करता. हें आतां आमकां दिसता की दिसना? दिसनाक जायत. कित्याक आमी आमचेच वस्तुंगी आसा आनी आमचेंच करता. ताका लागून भावार्थान तर आमी जियेत जाल्यार हें खोलायतलें जिवीत आमी जें आमकां देणें कशें दिलेलें आसा देवान तें जिवंक लागतलें. तेन्नाच की आमकां लोक खरो क्रिस्तांव म्हणून वळखूंक लागतलीं. नाजाल्यार आमी सगळ्या भाशेनूच जियेता. तांचे मदें आनी आमचे मदें कांयच फरक ना. तर आमी मिसाक येता जाल्यार वय भावार्थाक लागून येता. आमी हांगसर जेजू कोण भोंवता, दुसऱ्यांक फकत तो उंडो आनी सोरो, पूण आमकां जेजूची कूड आनी रगत ही मिलाग ताणें तेन्ना केल्ली ती आयज पर्यंत चालू आसा. आनी एका पाद्री उदेशी ती उतरां म्हणली म्हणटत खरेपणी हो उंडो आनी सोरो जेजूची कूड आनी रगत जाता. हें आमकां फकत भावार्थान समजोन त्या प्रमाणे आमी जियेतले. ताका आमी स्विकारता, तो आमचे भितर येता आनी आमचें जिवीत ताच्या रोगतान मासान आमी जिवन ताचे सारकीं जावंक लागता. हें फकत भावार्थान आमकां समजोंक लागतलें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी भिवनची न्हय. देवान जें आमकां कळयलां तें देव आमचें सगळें करून घेतलो, पूण आमी थोडें तरी कितें करूंक जाय. आमी फकत ताका आजीर जावंक जाय आनी प्रत्येक जाणां आमी आमचे वतीन ताका आजीर जातले. म्हाका तरी हें ताणें आमकां सांगलां तें बरें लागता. म्हजे सवय रिगून रावात आनी हांवें तुमचे सवय रिगून रावता. सोंपेपणी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सवय आसा. सुस्कार भायर सरतना आमी ताचे सवय आसा. हे भाशेन ताचे सवय रावली की ना, जसो एक फांटो दाखयलीन रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणाचेच वस्तूंकी फळान दिवंक जायना, तेच भाशेन आमी ताचे सगळे रावले शिवाय
आमच्यान फळां दिवंक जाय, नाल्यार आमच्यो सगल्यो कन्यो निरफळ, आमी मागीर बेजार जाता. पूण ताका एकवटन तर करीत आमकां कसलीच धास्ती ना, कित्याक ताचें सगळें आमी केल्लें आसा. ताचो परिणाम तो जाणा आनी ताचें फळ तो दितलो आमकां. आमकां धास्ती आसची ना, आमी शांतीन, संतोशान, आनंदांत आमचें जिवीत चालूंक लागतलें हांव. आनी खरेपणी आमच्या तोंडार जो काळोख आसा तो वेतलो आनी ताच्या उजवाडान, ताच्या आसण्यांत आमचें जिवीत आमी सादतलें हांव. हें करच्याक सदांच 5 मिनट न्हिदच्या आदीं सगळीं तुजी चिंतनां भावना आसा तितलीं, जेवणबो आसा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडात, जेजूचेर दवरात. ताचेर तो आशिर्वाद घालता, ते काडून उडयता, बरें तें उदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा, ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण भरून काडटा. हे परी 5 मिनट ताचे बरोबर सारले की आमी सारकी शांत जातली. आपलेपणांत न्हय, जेजूच्या सोबे, जेजू जेजू म्हणटा खरी, ताका आमी आजी जातली. हें भावार्थान घडोवन काडटलें. आनी भावार्थान आमी पळयतले की आख्खी रातभर तो आमकां भितरल्यान, आमच्या अंतस्करणान बदलून काडटा आनी आमकां ताच्या मार्गांतल्यान घडून हाडटा. ताका लागून सकाळीं उठली की ना ताका एकवटून रावंक जाय. मागीर आख्खी रात ही मागणेची जाता. जशे भशेन मोबायल आमी चार्ज करता न्हय, ते भशेन आमचें जिवीत जेजून चार्ज जाल्लें आसा. दिसभर मागीर आमी ताचे बरोबर सोंपेपणी ताच्या एकवटान पळयतल्या, उलयतल्या, पावतल्या, करतल्या. आमी थोडो वगत प्रॅक्टीस करुया. अशें हात वंटेन धरुया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत पांयांची बोटां आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन भरोन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें आसा. ताचें सगळें आमी तें भायर दवरया, भायर काडया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान तें भायर काडया. आनी हे परी आमकां तातूंतली सुटका मेवतलीच.